आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंधराळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाच्या वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां सुमेस्तांक आमी दोघी सजरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 10व्या अंकड्याक मोगाचो स्वागत. हर एका हफ्त्यार बुधवारा रातीच्या 9 वरार आमी दोघी सजरा रिलोडेड कार्य सदर जाता आसतना हर एका हफ्त्यांत नवो विशय घेवन आमी तुमचे मुखार येवन आसाव आनी हर एका अंगड्यांत कॉल करून तुम्ही आमकां उलो करियेत आनी आमी विचारच्या सवालांक जबाब दिवयेत. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर. हर एका अंगड्याच्या पयल्या लाकी विनराक फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड आनी इनाम जावन दितात. तांच्या सांगाता आमकां सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, तशेंच लाकेनीस केक शॉप, सांगाताच रेक्सिन सेंटर, आयडियल चिकन आनी वीटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. आमच्या सर्व स्पॉन्सरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना कार्याच्या अखेरीक सोप प्रायजां आसतली. तशेंच आमच्या सर्व कोंकणी उद्यमीक तुमचो भरपूर मोपाचो पाठिंबो दिया म्हण सांगून आयच्या कार्याचो आयच्या अंगड्याचो विशय कितें म्हण पळया. शांती, आयच्या अंगड्याचो विशय कितें? येस वीक्षकांनो, आदल्या हप्त्यांत आमी GSP समुदाया विशयांत आमी समजून घेतला. तर आयचो हांगडो जावन आसा कुडमी समुदाय, कुडमी लोकां विशयांत आमी समजून घेवया. कुडमी लोकां विशयांत सांगचें तर हे कुडमी म्हणलो शब्द कृषी म्हणल्यार शब्दांत हांव आयला म्हणटाना कृषी म्हणटानाच आमकां समजता की ह्या कुडमी लोकांक कृषी ह्या प्रकृती विशयान चड मोग आसा, देखून ती सट्टव जावन कृषी तांची व्याप्त ती कृषी जावन आसात. आनी सट्टव जावन आमी पळोवंक मेळटात कुडमी लोक येल्लापूर, उत्तर कन्नडा म्हणल्यार गांवांत आमकां दिसता आनी थंयसर आमी तांकां कुणबी म्हूण आपयता. तर हांगासर दक्षिण कन्नडांत ती आमकां ती पळोवंक मेळटात आनी हांगासर तांकां आमी कुडबी म्हूण आमी वलयता. देखून वीक्षकांनो, आज आमी कुडमी लोकांचे आमी माहेक आमी जोडया, तांच्या विशयान सवालां आमी तुमकां विचारता आनी मुखार सवालांक जापी तुमी दिवंक आसा. वय आनी सवालांक म्हणटा आसतना पयलें सवाल पळोवचो वेळ आनी सवाल घालच्या की पयलो उलो देरे बैल जावन जसीबाई लायनर आसा. जसीबाई नमस्कार. 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 जसीबाई हाच्या आदी उलयलां गी म्हणून न्ही? वय उलयला. ओके, प्राइज मेळ्ळा गी तुमकां? मेळना. प्राइज मेळोना न्ही? ना. ओके, आयचो अंगड्याचो विशय तुमकां कळ्ळो म्हण चिंता. कोंकणी उलोवचो आनी एका समुदाया विशयांत आयचो अंगडो आमी सदर करन आसाव कुडमी जनांग, कुडमी समुदाया विशयांत. तर पयले सवाल पळोवच्याक रेडी आसात गे? वय. सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. आनी सवाल अशें आसा, कुडमी समुदायांत सट्टी म्हणल्यार एक रिवाज आसा. ही भुरगीं जल्मल्या कितल्या दिसा उपरांत करतात. परत एक फावटी, कुडमी समुदायान सट्टी म्हणल्यार एक रिवाज आसा. सट्टी म्हणल्यार आतां भुरगे जल्मल्या उपरांत आवयक आनी भुरग्याक शुद्धीकरण करचें म्हणटात. ते ह्या भुरगे जल्मल्या कितल्या दिसा उपरांत आमी करतात. ऑप्शन आसा पयल्या दिसा उपरांत या पयल्या दिसा, ऑप्शन बी म्हयन्या उपरांत, ऑप्शन सी 7व्या दिसा आनी ऑप्शन डी वर्सा उपरांत. महिन्या उपरांत. म्हयन्या उपरांत म्हणटात गी. वय. ह्या विशीं आयकलां गी तुमी? आयकला पूण सड्ड याच्या विशयांत बाळंत्या भुरग्यांचे अशें गोठमेळ्यान आयकला. ओके, फायन. असली रिवाज आसा म्हण तुमकां आयकलां, पूण कितले दीस म्हण तुमकां करेक्ट कळ्ळी नातल्यार गेस करनासात. वय मो? वय. वय. देव बरें करूं. जसीबाई उलो केल्ल्याक. मुखलो उलो खुलशे करता न्हू. वलेरियन बाब लायनर आसा. वलेरियन बाब नमस्कार. हॅलो. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार सर. वलेरियन बाब, कितें करता तुमी? तुमच्या विशयान दिल्लेशें आमकां सांगा पळया.
हांव ऑलरेडी दिसता हांव भायर आसलो आतां गांवाक येवन 2 वर्सां जालीं. ओके प्रस्तुत तुम्ही गावार आसात न्हय होय आमच्या गांवार. कार्याक पयले पटी कॉल करचें गे ना हाचे पयलीं लास्ट वीक कॉल केल्ले हांवें प्रायज मेळो ना. प्राइज मेळो ना ओके. तर आज कुडमी लोकां विशयांत आमी प्रस्ताव उल्लेख करन आसा देखून कुडमी लोकांक तुमी पळयलां गी उलयल्यात गी तुमी तांचे सांगाता. ना कुडमी लोकांक पळो ना मॅडम. ओके तर पळया सवाल आसा ट्राय करा जबाब दिवंक. ओके कुडमी समुदायान सट्टी म्हणली एक रिवाज आसा. सट्टी म्हणली रिवाज आणि भुरगे जल्माल्या कितल्या दिसा उपरांत ही रिवाज करतात. पहिल्या दिसा म्हयन्या उपरांत 7व्या दिसा वर्सा उपरांत. हांव तांकां बैठा 7 दिसा म्हणून. कितले म्हणटात 7 दिसा. 7व्या दिसा म्हणजे एक हफ्तो जाल्या उपरांत म्हण सांगता तुम्ही. होय होय देव बरें करूं कॉल केल्लाक. थँक्यू. मुक्लो उलो वालेन्सिया तावन लीना मोंतेरो लायनर आसा. लीनाबाई नमस्कार. नमस्कार सर. लीनाबाई तुमची व्याप्त कितें कितें करता तुमी. हांव आतां रिटायर पयलीं बँकात आसली आतां रिटायर आसा. पयलें बँकार आसली. बँकार पैसे मस्त मेजून मेळटाले गी. ना ना हांव मॅनेजर लेवलार आसली तशें मॅनेजर पयशे लेवलार मेजून आसल्यात आसले. न्हय. एक्सपिरियन्स बरें आसले म्हण चिंता मस्त चॅलेंजिंग जाल्या रे. पैशांची तिजोरी की तिच्या सांगात आसली ओके तर म्हणटा ती. की तुमच्या लागीं आसतली न्हय. होय होय तर करेक्ट. बँकाचे ओनर जाल्ला बरे तुम्ही न्हय. कितली वर्सां जाली रिटायर जावन. 2 वर्सां जालीं सर. 2 वर्सां जाली. ओके आता सवालाक म्हाका जाप कितें म्हण सांगचें. सी 7 दिसा. सी 7व्या दिसा म्हणटात. होय कुडमी लोक तुमच्या घरा लागीं कोणी आसात गी. न्ही म्हणजे एक्चुअली म्हजे कुडार बैंदूर तिशीन पयलें आसली आमी ल्हान आसतना बरें आयकल्लें आसता म्हाका तशें. वय आयकल्लें आसा न्ही. तांची खंयची एक संप्रदाय कितें तुमकां कळीत आसल्यार उडास आसल्यार सांगेत गे. संप्रदाय म्हणजे खंयचे एक सीजन आता आणि बँड घेवन हें करूंक येताले काल तांचे काल वेजिटेबल केले ते हें करन मागूंक घरा बरें येताले पयशे मागूंक हें ओके तशें बरें आसलें न्हय. जावन दी तर कुडमी लोकां वट्टूक मेळचो एक अवकाश तुमकां मेळ्ळा. तांचो संप्रदाय पळोवंक मेळ्ळा. दिसाळी खंडीत जावन बाग येता कित्याक म्हळ्यार कोंकणी उलोवचे लागीं लागीं 22 समुदाय आसतना हर एक समुदाया विशयांत आमी माहीत जोडल्यार आमकांय कळटा आमचो संप्रदाय आनी तांचो संप्रदाय कशें आसा म्हणून. आनी कोंकणी म्हणली भास आमकां सुमेस्तांक एकवटून हाडूंक कारण जाता. देव बरें करूं कॉल केल्लाक. मुक्लो उलो लायनर आसा. विटला तावन विन्सेंट लायनर आसा. हॅलो हॅलो विन्सेंट बाब नमस्कार. नमस्ते. कशे आसात तुमी. बरो आसा. येस आमचे कार्य तुमी हर एका हप्त्यान पळयतात गी. होय कशें जाता तुमकां. बरें जाता. ओके कॉल तुमी पयले पटी करचें गी. हांवें बोरेटी केल्लें आमकां आन्सर मेळोवन हाडलें. आन्सर मेळोन आसलें तर आज आज प्राइज मेळटा की म्हण पळया. जाय सवालाक जाप कितें म्हण सांगा. 7 दिसांनी पाळण्याचें वल्लांचें. हा आता सट्टी म्हळ्यार वोल लावचें म्हणटात की तुमी. 7 दिसांनी वल्लांचें 16 दिसांनी पाळण्यान दवरचें जाणी. आता जबाब कितें म्हण आमी खाणगेचे 7 गी 16 गी 7 7व्या दिसा म्हणून. होय देव बरें करूं कॉल केल्लाक. ओके. मुक्लो उलो बचपे तावन लिनेट लायनर आसा. लिनेट बाय. लिनेट बाय नमस्कार. आज कुडमी समुदाया विशयांत आमी उलोवन आसा. सवाल तुमी पळयला म्हण चिंता जाप कितें. होय आन्सर सी 7 दिसा. 7व्या दिसा म्हणटात न्हय. होय देव बरें करूं कॉल केल्लाक. मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या अंगड्यांत आमी कुडमी लोकां विशयांत आमी उलोवन आसा. आनी कुडमी जनांगाच्या समुदायाच्या लोकांचें लग्न जाता आसतना आमच्या कशें लग्नाचे पयले रोस म्हण जाता तशेंच एक हळद मुहूर्त म्हणलो एक संप्रदाय तांच्या थंय आसा. काजाराच्या पयल्या दिसा तो रिवाज तांणी चलोवन व्हरतात. हांव चिंता मुक्लो उलो आसा जे लायनार बेळमण तावन शॉन लायनार आसा. हॅलो शॉन. हॅलो शॉन कितें करताय. शिकताय की कामाक येताय. कितें आसा. शिकते आसा. कितें शिकताय तूं. आतां फर्स्ट PUC सायन्स. सो फर्स्ट PUC सायन्स. सायन्स काणी घेवंक कारण कितें. टेंथन बरें कारण- मार्क्स मेळ्ळे. शॉन टेंथन कितें म्हणटा. टेंथार तेच कारण गे. बरें मार्क्स होय. ओके जावं दी. शॉन सवालाक जाप कितें म्हण सांग. सवालाक जाप 7 दिसा उपरांत. कितें म्हणटाय शॉन. ऑप्शन सी. 7व्या दिसा उपरांत म्हणटाय गे. होय.
देव बरें करूं. शॉन कॉल केला कार्या केर पर्यंत पळयते राव. ओके. मुक्लो उलो कंकनाडी तावनु सल्वोदर बाब लायनर आसा. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार कशें आसा पुरो तुमी? आमी आमी बरीं हुशार आसा. आसा. तुम्ही बरीं आसात म्हूण म्हाका कळीत आसा. हा, कसो हा, आलो आयचो दीस तुमचो? देवान आयचो दीस बऱ्या तरान पसार केलो. ओके आणि बरें आयची आता रात- आमच्या कार्याक राखून आसल्यात म्हणपात येता. होय 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 होय. तर कुडमी लोकां विशयांत आयिल्ल्या सवालाक जबाब कितें म्हणटात? हा. पयल्या दिसा. पयल्या दिसा म्हणटात गी. होय होय. म्हणजे आज जल्मल्यार त्याच दीस सट्टी म्हणल्यार रिवाज करची म्हणटात. म्हणजे तशें. ओके तशें म्हणटात न्हय. होय होय ओके जाऊ दे इल्लो वेळ राखून रावल्यार जाल्यार जबाब सारकी कितें म्हणून आमी सांगता. जायत जायत जायत. देव बरें करूं कॉल केला. तुमकांय देव बरें करूं. मुक्लो उलो फजीर तावन लिगोरी लायनर आसा. लिगोरी बाब नमस्कार. हॅलो हॅलो येस लिगोरी बाब नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. आता तुम्ही तर आम्ही दोघी शेजारा पळोवन आसात कार्य नाही गी हर एक हप्त्यान पळयतात गी. हा होय पळयता. येस तर तुम्ही आज कॉल केला. सवाल आसा कुटुंबी लोकां विशयान कितें जबाब दितात? 7 दीस. 7वो दीस म्हणटात गी. होय होय. शुअर आसात गी? होय आमचे शेजार आसा दिसपट्टी. वय गी. होय होय. तर तुम्ही तांचे लागीं उलयतात गी. होय होय. कशें जाता तांची भास? खंयच्या भाशेन उलयता तुमी तांचे लागीं? पळयता. कोंकणींतूच उलयतात मू? होय 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 होय. ओके जाऊ दी. बरें कॉल केल्लाक आनी येदोळ पर्यंत सदावत जाणांनी आमकां उलो केल्लो आसा आनी कुडमी लोकां विशयांत सट्टी म्हणल्यार रिवाज विशयांत आमी विचारलेले सवाल आसा आनी पयल्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. म्हणटा आसतना हफ्त्याचे सवाल कितें म्हूण पळया. व्हॉट्सॲप सवाल तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. आणि हप्त्याचे सवाल आसा कुटुंबामध्ये घुमटा नासा उपरांत ह्या नासाक महत्वाचे स्थान. ऑप्शन आसा दोरये खेळ, ऑप्शन बी सिग्मो, ऑप्शन सी मांड आणि ऑप्शन डी तोणया. कुटुंबामध्ये जावच्या घुमटा नासा उपरांत आनी ताच्या उपरांत नेक्स्ट येवचो स्थान खंयच्या नासाक म्हणले सवाल. 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत आनी ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे. एका हफ्त्याचो वेळ तुमकां आसा. व्हॉट्सॲप नंबर 9380043073. थंयसर QR कोड घाला. स्कॅन करून तुमी डायरेक्ट व्हॉट्सॲपाक वचून तुमची जबाब दिवयेत. पूण जबाब दिता आसतना तुमचें नांव, तुमचो गांव आनी कॉन्टॅक्ट करूंक आसचे फोन नंबर. ताचे उपरांत सारकी जबाब कितें म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचें. तशेंच ह्या कार्या विशयांत वा कोणी विनर्स आसल्यार प्रायज कलेक्ट करूंक येता आसतना आमच्या प्रोग्राम कॉर्डिनेटराक तुमी संपर्क करून येवच्याक थंयसर नंबर येदोळचो घाल्लें आसा. सट्टी म्हणल्यार रिवाज विशयांत आमी उलयतल्या. सदावत आमच्या विक्षकांनी उलो करून जबाब दिल्ली आसा. तर सारकी जबाब पळोवचो वेळ. सवाल आनी जबाब तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. पयलें सवाल आसलें कुडमी समुदायांत सट्टी म्हणली एक रिवाज आसा. भुरगें जल्मल्ल्या कितल्या दिसा उपरांत ही रिवाज करतात म्हणून आनी सारकी जबाब आसा 7व्या दिसा उपरांत. भुरगें जल्मल्या 7व्या दिसा उपरांत सट्टी म्हणली रिवाज चलता. कोणे सकट सारकी जबाब दिल्या तांची नांवां येदोळूच आमी दोगी सजराच्या लाकी बावलांत घाल्लीं आसा. आणि वीक्षकांनो आदल्या हप्त्यांत सवाल विचारले आसा आणि सवालाक 7 जाणांनी व्हॉट्सॲप मुखांतर तुम्ही जाप दिली आसा आणि आता व्हॉट्सॲप सवालाचो जबाब पळोवचो वेळ आयला वीक्षकांनो. तर तुमच्या टीव्हीचेर व्हॉट्सॲप सवाल आदल्या हप्त्याचे. आदल्या हप्त्यांत मोगाच्या वीक्षकांनो GSB समुदाया विशयांत आमी अंगडो काडिल्लो आसा. 7 जाणांनी हो अंगडो वीक्षण करून मेसवणी दिल्ली आसा तुमकां. आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आदल्या हप्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल आसलें GSB लोकांचो आराध्य देव कोण म्हणून आनी सारकी जबाब आसा विष्णू. सारकी जबाब दिल्ल्या पैकी 7 जाणांनी जबाब दिल्ली आसा आणि दिल्ल्या पैकी विजेत जावन विंचलेली जावन आसात वेरोनिका ऑलिवेरा सस्तान, नमान बाळोक जेजू मैन्याळे तुमकां लाभता. तशेंच सुनील पेरेरा बाजपे दैवीक अमृत मैन्याळे, मोंती पिंटो किन्निगोळी आर्सो मैन्याळे, डोरिन लुईस उम्मिकान कुलशेकर उजवाड पंद्राळे, विशाल फेर्नांडस वामंजूर आमचो संदेश मैन्याळे, लॉयड डिसोजा निड्डोडी रेगिस्तानांतले फुल, फ्लाविया आल्बुकर्काची कोंगनेक अनुवाद केल्लो बूक मूळ वारीस डेरी, लुईसा रेगो एयाडी स्टॅनी बेळासो कानियासो पुंजो, सलमा नीता नाझरेत मुनकूर सेवक मैन्याळे.
ह्या सर विजेत्यांक आमी अभिनंदन पाठयत आसतना तुमकां बूक ह्या हप्त्यांत ह्या म्हयन्यांत तुमकां आमी विजेत अनाउन्स करतना ह्याच म्हयन्यान मेळटात म्हणून तुमी राखून रावतात कोण ना, पूण ह्या म्हयन्यांत विनर विजेत आमी अनाउन्स करतना येवच्या म्हयन्यांत हर एका पत्राच्या पोस्टिंग डेटीच्या प्रमाणे तुमकां तो बूक लभता आणि खंडीत जावन तो बूक जरूर लभता कित्याक म्हळ्यार ह्या म्हयन्यांत एखादा विनर जाल्यार ह्या म्हयन्यांत ऑलरेडी पोस्टिंग जावन आसता त्या खातीर मुखल्या म्हयन्यांत खंडीत जावन तो वर्गणी कितें लभल्या पत्रांची ती तुमकां आनी हप्त्याक कोणाक हांगा बूक जर मेळ्ळा ते हप्त्याकच तुमकां पोस्टिंग मेळटलें. येस, तर कुडमी समुदाया विशयांत आनी की आमी उलया आनी की गजाली आमी करया, तशेंच दुसरे सवाली थोड्याच वेळांनी तुमच्या टीव्ही पडद्यार आमी डिस्प्ले करतले. एखाद्या वेळार कुडमी समुदायांत कोणी एकलो व्यक्ती मरण पावल्यार 11व्या दिसा तांचे एक घर शुद्धीकरण करची म्हणली एक रिवाज तांच्या समुदायांत चलते आसा. आनी कुडमी समुदायाचो लोक आमच्याच दक्षिण कन्नडांत थंय हांगा पळोवंक मेळटा. उडुपीन ती मेळोन आसा आनी थोड्या कॉलरांनी आमकां म्हणल्यार बरी बाचपे तावन धरिल्ले शक्तीनगर आनी एडपादव मुसोरी विस्तारला म्हणटात. वय, आनी कुडमी लोक थंय आमकां पळोवंक मेळटा म्हणटा आसतना मुखलो उलो हांगासर लायनर आसा, रुडॉल्फ लायनर आसा मणिपाल तावन. हॅलो हॅलो, नमस्कार रुडॉल्फ सर, नमस्ते. कितें करता तुमी? कोणचं घर आमच्या कार्य पळयता तुमच्या घरा? आम्ही सगळी सगळीं कोण पुरो आसात घरा? हांव आनी मम्मी आसा. ओके, सो तूं आनी मम्मी आसा तर तुमी दोगांयनी सांगाता मेळोन दुसऱ्या सवालाक जवाब कितें म्हूण सोदूंक आसा. तर दुसरो सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार. ओके. आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल अशें आसा, हांगासर दिल्ल्या 4 ऑप्शनां पैकी कुडम्याचो एक नाच प्रकार खंयचो? 4 ऑप्शनां तुमकां दिलांत. बायला, सिग्मो, मांडो आनी पलका. ह्या 4 नाच प्रकारा पैकी कुडम्या समुदायाचो नाच प्रकार खंयचो? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मांडो म्हणटात. वय. मांडो आयका लागीं तुमी? ना. आमच्या कोंकणी कार्यानी तुमकां तवळ आयकूंक मेळटा. तुमी दिल्ले जवाब आमी लॉक करीचे गे? ओके. येस, देव बरें करून तुमी उलो केल्ल्याक. ओके, थँक्यू. ओके, सो कुडम्याचो एक नाच प्रकारा विशयांत आमी सवाल घाल्ले आसा. 4 ऑप्शनां दिल्यात आनी थंयसर अशी हर एक ऑप्शन एक नाच प्रकारच. पूण आमी सवाल कितें गे म्हळ्यार कुडम्या समुदायांत तांच्या समुदायांत चलते रासचो नाच प्रकार खंयचो म्हणून पळया आमचे वीक्षक कशे गेस करतात म्हूण पळया. मुखलो उलो हांगासर आसा अरवा तावन निशा लायनर आसा. हॅलो निशा. निशा कशें आसाय? बरी आसा, तुमी कशें आसा? आमी हुशार आसा. पावस आसा गे अरवांत? वय, तुमचे कशें आसा गे? आमकां येवनूच आसा. तर तुमी आतां युट्यूबार पळोवन आसात गे लायव्ह? ना ना ना, टीव्हीर पळोवन आसा. वय गे, सवाल तुमकां कळ्ळें गी? कळ्ळें. येस, तर तुमच्या खातीर परत एक पटी सवाल टीव्हीचेर. ओके. जवाब कितें म्हूण सांगचें? कुडम्याचो एक नाच प्रकार. सी मांडो. सी मांडो म्हणटात. दुसरे 3 ऑप्शनय आसा दिल्लेशें पळोवचें. म्हाका मांडो म्हूण दिसता. तुमकां मांडो म्हूण दिसता गे? खंय दिसता? ओके, जावं दी, देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक निशा. थँक्यू. येस, आमी आमच्या कातोलिकां पैकी आमकां जाय तितली नाच प्रकार आमकां पळोवंक मेळटा. जावं पुरो मांडो तातूंत एक, तशेंच बायला आसा आनी इतर साबार नाच प्रकार आमकां पळोवंक मेळटा. सडावत लोकां कडेन तशे बायला मात कित्याक म्हळ्यार आमच्या हर एका कार्यांनी कार्याखेर जाता आसतना लोकांक आमकां बायला जाय नाचोंक जाय म्हण तशें आसतना समुदायान तांचेच म्हणले एक नाच प्रकार आसता. तांचो एक संप्रदाय आसता, तांचो एक नाच प्रकार आसता, संगीत आसता. आनी हे सर्व संगती एक समुदायांत आसची ते विशिश्टता आमकां दाखोवन दिता. आनी आमी येदोळूच कुडम्या विशयान सांगतना आतां बाचपेतान विस्तारला म्हणलें आनी ती सडावत बचपे म्हणटना बचपेतावन एक कॉल आसा. निविशा बचपेतावन. हॅलो सर. निविशा मू? ओके, निविशाचो ताळो आयकत आसतना इस्का लागेच्या बरें दिसता. इस्का लागताय गे तूं? खंयच्या क्लासीन शिकताय? 5व्या क्लासीन शिकताय. व्हडले जाल्या उपरांत खाले जायचे म्हणले आशा तुका? टीचर. तूं टीचर जायचे म्हणून. टीचर कित्याक तुका टीचर जायचे म्हणून? पनिशमेंट दिवंगी, शिकोवंगी?
करेक्शन करो. करेक्शन करूंग गे वय सर. करेक्शन करचे म्हणाल मस्त खुशी तुका ने वय सर. ओके दिविशा सवाल पडे सवालाक जाप कितें म्हण सांग. कुडम्याचो एक नाच प्रकार आणि ऑप्शन्स आसात बायला, सिग्मो, मांडो आणि पोल्का. ऑप्शन सी मांडो. मांडो म्हणटाय ऑप्शन की सी मांडो म्हणटाय. वय. मांडो ऐकूंक मेळला की निविशा तुका. वय. हा वय एडा प्रकार. ओके दिविशा देव बरें करूं कॉल केला का मस्त खुशी जाली उलोवन मस्त स्वीट जावन उलयलें. आणि लहान भुरगीं कॉल करता म्हणटा आनी की आमकां संतच नाही गे. वय तांणी खंयच्या क्लासीन म्हणटा आसतना ताणें म्हळें पंचवे म्हण सांगलें कोंकणीत जाप दिली ताका विशेशतरान शाबासकी पटयता. आनी कुडम्या विशयांत आयचो अंगडो आमी सदार करता आसतना आमी आदल्या अंगठारी आमी सांगलें आसा 42 समुदाय आसात म्हणून. आनी ह्या समुदाया पैकी आमचो समुदाय एक. तशेंच आदल्या अंगठार आमी GSP समुदाया विशयांत उल्लेख केल्लो आसा. आणि त्यांचा दोल सांगले बाजपे तावन आमी म्हणटाना आतां तांणी कुडम्याचो लोक काल करतात म्हणल्यार तांणी वाड्या प्रकार जियोवचे जावन आसा आनी वाड्याच्या मुखेल्याक तांणी गुरकार म्हणून आपोवचे जावन आसा. आमच्यांत इगर्ज आसा आनी इगर्जींत अशे सगळे लोकांक थंय वाड्या तरान विंगड करन आसात. आनी आमच्या की गुरकार म्हणटात पूण तांणी जियेत आसतनाच वाड्यांतच सांगात अशे जियेतात. ओके, सांगाता हांगा एक जियेतात. वाडो आनी एक दुसऱ्या राज्यांत एक वाडो आसता तशें ते सांगात वाडो म्हणून आपयतात. तशेंच कुडम्याचे जानपद प्रकाराक नवो जीव दिल्लो एक मनीस आसा आनी तो आसा M. गोपाल गौडा म्हणून. आनी कुडम्याची एक कुडमी जानपद कलावेदी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली आसा आनी तांची जानपद शैली उरच्या तसली ताणें एक सबार प्रभाव दिल्लो आसा. तितले मात्र न्ही आसता 2002 इस्व्यांत कोंकणी साहित्य अकादमीन ह्या मानेस्ताक पुरस्कार दिल्ले आसा. ताणें तांच्या समुदायाक जावं दी तशेंच कोंकणी क्षेत्राक ताणें दिल्ल्या देणगीक आनी ताणें दिल्ल्या कामाक कोंकणी साहित्य अकादमींतावन एक जानपद पुरस्कार ताका मेळिल्ले आसा आनी जायक एक अभिमानाची गजालच म्हूण आमी सांगयेत. तर ह्या अंगड्या विशयांत आज आमी कुडम्या विशयांत उलयता आसतना हांव चिंता लोकांक इल्लेशे सवाल आयिल्ले कन्फ्युजींग आसूंक पुरो आनी ह्या कन्फ्युजना मदें जबाब दिवच्याक मुखलो उलो आसा प्रिती डिसोजा निर्मार्गातावन. प्रितीबाई नमस्कार. नमस्कार. प्रितीबाई तुमच्या विशयांत इल्लें सांगा कितें करता तुमी. हांव टीच करते ताका शिकयता. तुमी शिकयता आसात खंयच्या क्लासीन खंयच्या इस्कॉलान शिकयतात तुमी. हांव PUCक तुमी शिकोवन आसात न्हय. ओके ह्या दिसांनी टिचींग फिल्डार मस्त चॅलेंजींग 55 म्हळ्यार कितें. भुरग्यांचे म्हळ्यार तांचे ओटुकेचे ते व्हडले विशय तांकां तांणी आमकां आयकोवचे बरी कडच्यान. ओके ते व्हडले 55 न्हय. आदी भुरगीं आयकतालीं आतां आमी भुरग्यांक आयकचें पडलां की म्हणून. खंडीत. ओके प्रितीबाई सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें. हे डान्स प्रकार न्हय. कुडम्याचो एक नाच प्रकार बायला, सिग्मो, मांडो, पोल्का. सिग्मो म्हणटात गे. आता हांकां सर जाप दिल्ल्या पैकी 16 जाणांनी मांडो म्हणलो. तुमी एक विभिन्न जाप दिली तुमी देखून तुमी तेंत जबाब सारके म्हणटात गे. म्हाका तशें भोगता मांडो म्हाका गोंयचो म्हळ्यार मांडो गोंयचो म्हणून आमी सांगता. टिचर एक आनी एक इल्लो आमी अवकाश कर दिवया एखाद्या वेळा जाप बदलूनशे तर कितें म्हणटात. हॅलो सिग्मो तुमी सर्ट पाते नाकात आमी हांगा पश्चंत कन्फ्यूज करूंक तुमकां. नो प्रॉब्लेम आमी तेंचे चिंतून केल्ले कॉल. ओके जावं दी मस्त खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन आनी तुमी भुरग्यांक जाय तितली नॉलेज दितात भुरग्यांचो बरो फुडार रुपीत करतात तुमकां बरें मागता. थँक्यू. येस देव बरें करूं कॉल केला का अशेंच मोग आसूं दी. येस तशेंच हांव कुडम्याच्या जानपद प्रकारा विशयांत सांगून आसतना आनी तांच्या लोकांत हांव एक कुडम्याली घुमटां आनी दोनया पदां म्हणली एक परगटलेलो बूक आसा आनी तांतूं कुडम्या लोकांची घुमटां आसात तशेंच दोनया पदां आसात. 2002 इस्वेंत कर्नाटका साहित्य अकादमींतावन परगटलो हो बूक आनी अशें म्हणटा आसतना ह्या दिसांनी जाय तितले बूक आसूंक पुरो वा विडियोज आसूंक पुरो डॉक्युमेंटरी येता आसतना आमच्या मलगड्यांनी कितें आमकां संप्रदाय ते दिल्या पळया ते संप्रदाय अजून जिवाळ दवरचो एक आमकां अवकाश आनी जावंक पुरो ते कुडमी समुदाय वा आमची क्रिस्तांव समुदाय आसूंक पुरो हर एका समुदायांत
आमच्या पुर्वजांतावन वाडून आयिल्ली ती रिवाज आमी अजून जिवाळ दवरी जर तर ते डॉक्युमेंटेशन करून दवरचे खंडीत जावन गरजेचे म्हणून मुखलो उलात या मुखलो कॉलर आसा वेणूर तावन दत्ता पायस लायनर आसा. नमस्कार. नमस्कार दादा. तुमचें नांव दत्ता पायस खरें सोमामू? वय वय वय. ओके. सवालाक जाप कितें म्हण सांगचें? सवाल तुमच्या टीव्ही पडद्यार परत एक पटी येता. तिसरे मांडो म्हणटात गी. वय वय वय. मांडो तुम्ही ऐकाला गे? वय ऐकला म्हळ्यार तांचे हे तांचे म्हणजे जावन गोंयचो मांडो त्या 4 नाच प्रकारापैकी तुमकां पसंतचे म्हळ्यार खंयच्या नाच प्रकाराक तुम्ही नाचल्यात? बायलाक नाचोनात गे? हा तेच विचारले तुमकां. ओके. तुमचे प्रकार जवाब ऑप्शन सी मांडो म्हणटात. ओके. देव बरें करूं मनेस दत्ता तुम्ही कॉल केल्ल्याक. खुशी जाली तुमचे लागीं उलोवन अशेंच मोग आसोंदी. आनी मोगाच्या वीक्षकान हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण आमी परत एक पटी पळया. हफ्त्याचे सवाल तुमच्या टीव्ही स्क्रिनाचेर. हप्त्याचे सवाल जावन आसा कुडम्यामध्ये घुमटा नाचा उपरांत ह्या नाचाक महत्वाचे स्थान. ऑप्शन्स आसात दोरयेकेळ, सिग्मो, मांड आणि तोणया. ह्या 4 ऑप्शनापैकी कुडम्यामध्ये असच्या घुमटा नाचा उपरांत मुखलें स्थान खंयच्या नाच प्रकाराक फावो जाता म्हणून तुम्ही आमकां सांगचें. एका हफ्त्याचो वेळ तुमकां आसा. व्हॉट्सॲप करूंक आसचे नंबर तुमच्या टीव्हीच्या स्क्रिनार डिस्प्ले जावन आसा. त्या नंबराक तुम्ही एका हफ्त्या भितर व्हॉट्सॲप करचे 9380043073. व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव तशेंच तुमचो गांव आनी ताच्या उपरांत तुमचे सारकी जवाब आणि तशेंच कॉन्टॅक्ट नंबर तुम्ही आमकां धाडचे. आमी तुमकां दुसरे सवाल विचारले जावन आसा आनी दुसऱ्या सवालाक 12 जाणांनी जबाब दिली आसा. तर तुमची जबाब सारकी आसूंक हे पळोवनचो वेळ आयला. तर तुमच्या टीव्हीचेर आतां दुसऱ्या सवालाक जाप. आयच्या अंगठ्याचे दुसरे सवाल आसले कुडम्याचो एक नाच प्रकार थंयसर दिल्ल्या 4 ऑप्शनापैकी खंयचो म्हणून आनी सारकी आसा जाप सिग्मो म्हणलो नाच प्रकार कुडम्याचो. आनी तशेंच उरले नाच प्रकार तुमकां पळोवंक मेळटात आमकां सडावत जावन आमच्या समुदायामध्ये हे सर्व उरले नाच प्रकार आमकां सडावत जावन पळोवंक मेळ्ळे आसा. आनी बायलां जावन दी मांडो जावन दी पोलका जावन दी सडावत जावन आमी पळयल्लीं आसा. तर थंयसर दिल्ल्या सवालाक सारकी जवाब सिग्मो आनी कोणे सकट सारकी जवाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजाराच्या लक्की मगाक आमी घाल्या. आनी कार्याच्या अखेरीक कोण विन्नर जाता म्हणून खंडीत जावन आमचो वीक्षकी आतुरायन राखून आसा. मुखलो उलो बेंदूर तावन सूरज लायनर आसा. हॅलो सूरज. सूरज नमस्कार. नमस्कार. सूरज कितें करताय तो? हांव घरात काम करता. घराच काम करताय गे? वय. तुमच्या घरा कोण सकट आसा आता? हांव मम्मी बाय बोज आनी भुरगीं दोगां. ओके. मस्त जाणां तुमच्या घरा आसात. सांगाता म्हणून आयचें कार्य पळयतात म्हण चिंता. वय 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 न्हय? ओके. सो कुडम्या समुदाया विशयांत वा तुमच्या घरा लागीं कोणी कुडमी लोक आसा गे? ना आमच्या घरा कडेन एक फॅमिली मात आसा. हा. ती मात आसची एक फॅमिली आमच्या घरा कडेन. ओके. तर तांकां कांय सांगून रेडी दवरलां गी आमकां एक सवाल आसा हेल्प करतात गी म्हणून. ना बाय. ओके सूरज. तर तिसऱ्या सवालाक पयलो कॉलर तूं. सवाल कशें आसूंक पुरो पळया तुज्या टीव्ही पडल्यार. ओके. तिसरे सवाल अशें आसा कुडम्यांनी घुमटा खेळची ह्या वेळार मात्र काजारा वेळार, मरणा वेळार, होळी वेळार आनी पुजे वेळार. जवाब कितें आसूंक? काजारा वेळार. काजारा वेळार म्हणटाय. वय वय. घुमटा पद आयकलां गे तुवें? वय आयकलां. ओके सर. तुज्या प्रकार काजारा वेळार न्हय? वय वय. काजारा वेळार केदळ आसूंक पुरो? घरांत हांव सुट्टा गी काजार जाल्या उपरांत गी? हा. चिंतून राव. जवाब सारकी आगी नागी पळोवंक तुका थोड्याच वेळान आमी सांगता कितें म्हणून. देव बरें करूं. शेजारी आसात म्हणा लागलो देखून ते इसारेत. शेजारी आसा म्हणे शेजारा कडेन एक पुडी सार येत जायते. देव बरें करूं. सूरज कॉल केला. मुखलो उलो पेरमन उरता प्रकाश लायनर आसा. हॅलो. हॅलो नमस्कार. नमस्कार दटू. प्रकाश सर आमचें कार्य तुमी कितल्या तेंपान पळोवन आसात?
लास्ट टाइम पळयला. ओके, लास्ट टाइम पळयला. खऱ्या विशयान कितें म्हणटात? खुशी जाता की? खंडीत जावन कशी जाता. ओके, जावं दी. आज आईच्या अंगठ्यार तिसरे सवाल धुळूच आमी विचारलेले आसा. सवाल पळयले गी? सवाल पळयले. ओके, परत एक पुढे येता. कुडम्यांनी घुमटा खेळची ह्या वेळार मात्र, तर केंच्या वेळार ते तुम्ही सांगचे? काजारा वेळार गी, या मोरणा वेळार, या होळी वेळार, या पूजा करताना तांणी किती ऑप्शन्स किती सांगतात तुम्ही? पूजा वेळार पूजा करताना म्हणतात गी. डी ऑप्शन. गेस केले गी तुम्ही? जस्ट गेस करते. गेस करचे, तर तुमचे गेस सारखी असूक ते पळोवंक तुम्ही राखून रावचे पडटा. देव बरें करूं प्रकाश. ओके, थँक्यू. मुक्लो उलो वामंजूर तावनु रूबन लाइन आसा. हॅलो रूबन गुमटा पदां तुम्ही ऐकायलाय गी? घुमटा पद ऐकला. हा, खंय ऐकायलाय? ఇప్పుడు ఇంకే ఐకాలి విడాసాను. ओके, आमच्या खरयांनी थोडी गुमटा पदां गांवची आमकां आयकूंक मेळटा. थोडे पंगड अजूनही जे गुमटा वय गुमटा पदां आमच्या समुदायांत अजूनही जिवाळ दवरचाक जाय तितले जाणां प्रयत्न करनासात. आनी अशें आसतना कुडम्यांनी गुमटा खेळची ह्या वेळार मात्र तांकां केदाळे गुमटा खेळोवंक जायना, पूण एक वेळ आसा ताका म्हणून तमानात केल्लो वेळ. खंयचो वेळ? काजारा वेळार, मोरणा वेळार, होली वेळार, या पूजे वेळार? काजारा वेळार. काजारा वेळार म्हणटात गी. गुमटा पद ऐकला म्हणटाय, पूण कुडम्यांनी केदाळा खेळला तुम्ही जाणात गी? पळयला गी? ना पळोवना, तर तुम्ही गेस करनासात न्ही गी? येस, तर तुमचे गेस कितें म्हणून न्हू सारकी आसूक ते आमी मागीर पळोवया. ओके येस, थँक्यू रूबन. मुक्लो उलो फजीर तावनु प्रसिल्ला लायनर आसा. हॅलो, नमस्कार. हॅलो, नमस्ते. प्रसिल्ला बाय, आयसो दीस कसो आसलो तुमचो? बरो आसलो. बरो आसलो. जबाब कितें म्हणटात? सी होली वेळार. सी होळी वेळार म्हणटात गी. होळी म्हळ्यार कितें? तांचे खाले कलर उडून खाल्ले की फेस्ट करतात. तांकां आसात ऐकात आमकां त्या टायमार. फाजीर आसात गी कुडम्यांची? कुडम्यांची आसात. उलयतात गी तांचे लागीं? वय, आमी कोंकणींत उलयता. कोंकणींत उलयतात गी. तांच्या तुम्ही आता होली म्हणल्यार तर त्या फेस्ताक तुम्ही येतात गी? ना वसानात. नेक्स्ट टाइम अवकाश म्हणल्यार तुम्ही वचून इल्लेशे कलर उडोवन इल्ले खेळचे जायत गी. विसरता तांच्याकडे. ओके, तुम्ही विचारा. आता सद्याक तुम्ही सांगले होळी वेळार तर म्हणून मी कन्सिडर करता. देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. थँक्यू. मुक्लो उलो बिचे तावनु जुलियन लायनर आसा. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार. आमी बरी आसा जुलियन सर, तुमी कशे आसात? बरो. तुम्ही कशे आहात? ओके, सो कोण सकट आमचें कार्य पळयता तुमच्या घरा? आमच्या हर एका बुधवारा सुखान आसतना पळयता तुमकां. देव बरें करूं. जावं दी, भोव बरें, मस्त खुशी जाली. आनी जबाब कितें म्हण सांगा म्हाका. ऑप्शन ए काजारा वेळार. कुडम्यांची काजारां तुमकां काजारांत भाग घेवंक मेळ्ळा गी? येदोळ मेळोना न्ही. फुडल्या दिसांनी मेळ्ळ्यार जरूर वसा आनी काजारा वेळार घुमटा खेळल्यार पळया जायत गी. देव बरें करूं कॉल केल्याक. मुक्लो उलो तन्नीर बावी तावनु फिलोमिना बाय लायनर आसा. हॅलो, फिलोमिना बाय. हॅलो, कशी आसात तुम्ही? आम्ही बरी आसा मॅडम. तुम्ही कशी आसा? आम्ही हुशार आसा. कुडम्या लोकांक पळयला गी तुम्ही? ऐकला हांवें, पळोवना, ऐकला न्ही गी? तर आता तांच्या विशयान सवाल आसा, कितें जबाब दितात तुम्ही? ती होली वेळार. होली वेळार म्हणटात गी? सारकी जाप म्हण चिंतात गी? सारकी म्हणून चिंतना, आमी एक गेस करचे न्ही गी? वय. येस, तुमचे गेस सारकी जाल्यार कितें म्हणटात? खुशी जाता गी? खुशी जाता मॅडम. येस, तर सूख गी सारकीन पळोवनशाक इल्लो वेळ तुम्ही राखून रावाचे. देव बरें करूं फिलोमिना बाय. मुक्लो उलो बोंदेल तावनु ऑल्विन लायनर आसा. ऑल्विन बाब, नमस्कार. नमस्ते. सो ऑल्विन बाब आमकां दायची वडला की सजा रित जाता बोंदेल तावन. ओके, सो ऑल्विन बाब, बोंदेलांत कुडमी लोक आसा गी? ओके, आता कुडम्या विशयान आमी विचारल्या सवालाक जबाब कितें म्हणटात?
काजारा वेळार म्हणटात आमच्या काजारांनी घुमटा आयकूंक मेळटा गी पयले म्हज्या बाबाच्या काळार आशिल्ली हा बाबाच्या रोसाक घुमटा वाजयल्यात आनी त्या म्हज्या बाबाच्या काजाराच्या घुमटा वाजयल्या टायमार हांवें डान्स केला. घुमटाक तुम्ही नाच केला म्हणटात न्ही गे तुमकां होय, घुमटा होय. पद आयकून खुशी बघता गी कशें बघता मस्ती खुशी करता. ओके तुम्ही घुमटा पद हांवें- गावंक ट्राय केला गी शांती हांवें दिली जाप तुका आयकली सॉरी हांवें तुका जाप दिल्ली आयकली आयकल जाप दिल्ली आयकली पूण जाप पावलो हांव देखून चिंतून बसलो देखून हांवें लगोत बसलो शांती होय. उलोवंक सोडलें शांती म्हज्या बाबाच्या काजार रोसाक ओके म्हज्या बाबाच्या रोसाक घुमटा वाजयल्ली ओके त्या घुमटाच्या आवाज वाजपाच्या आवाजाक हांवें डान्स केला. ओके होय, तर तुम्ही तुमच्या नसला कशें लेकार नसलात कितें म्हळें तुम्ही खंय आसलात आमी रोसले खंय हाडटा आहलो. आता तुमच्या सवाल आमच्या सवालाक तुम्ही आमकां पाटी सवाल सर आमकां आता ऑप्शन सांगूंक सांगतात न्ही गी ना काजाराच्या वेळार घुमटा वाजोवची ओके म्हज्या बाबाच्या रोसाच्या काजाराक कळले ओके तर तुमच्या लेकार काजारा वेळार आमी तर तुम्ही पहिले आल्लास मागीर रोस जालो म्हणून सांगता तुम्ही न्ही वय जाऊ दे बारीक खुशी जाली आमकां ओके ओके जाय तितल्या जापा जाल्यार म्हण दिसता तुमचं ते वय ओके तुमच्या प्रकार आता केदाडा काजार गे हांव काजार या म्हाका दोगा भुरगीं आसली. नाही आता जबाब नाही, काले म्हण जबाब सांगा काले म्हण सांगा कितें जबाब कितें म्हण सांगा बाबाच्या काजारा म्हणसर आमी गेले आता जबाब कितें काजारा वेळार काजारा वेळार म्हणटात न्ही वय ओके देव बरें करूं माने सॉल्व बीन कॉल केला का येस बारीक खुशी जाली खंय पुरो आमी गेलो कन्फ्यूज जाली ओके जाऊ दे तर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ हांगासर संपता. हफ्त्याचे सवाल कितें म्हण पळया कुडम्याच्या नांगा विशयांत आसता हफ्त्याचे सवाल परत तुमच्या टीव्ही पडद्यार आणि हप्त्याचे सवाल हे परी आसा कुटुंबामध्ये घुमटा नासा उपरांत ह्या नासाक महत्व स्थान कितें 4 ऑप्शनां तुमकां दिल्यांत दोरये खेळ सिग्मो मांड तशेंच तोणया ह्या 4 ऑप्शनां पैकी सारके जबाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सअप करचे एका हफ्त्याचो वेळ तुमकां आसा 9380430073 ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करचे तुमचें नांव तुमचो गांव तशेंच सारकी जबाब तुमी त्या व्हॉट्सअप नंबराक तुमी दिवचे तशेंच मोगाच्या वीक्षकांनो आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या दायची वर्ल्ड स्टुडिओक येवन तांची प्राइजां तांणी स्वीकार करून गेल्लीं आसा तांची झलक तुमच्या टीव्हीचेर. मोगाच्या वीक्षकांनो दायची वर्ल्ड .com आपणाच्या 25 वर्सांच्या ह्या पैणाच्या संदर्भार तुम्ही सोमेस्तांनी पाठिंबो दिल्लो आसा आनी ह्या विशेष सुवाळ्यार ह्याच सोनवारा 5 तारखेर कोंकणी परब म्हणले एक विभिन्न कार्य सादर जातले सेंट आग्नेस ऑडिटोरियमार तुमच्या टीव्ही पडद्यार हाचे येदोळूच पोस्टर तुमच्या टीव्ही पडद्यार डिस्प्ले केल्लें आसा. एक विभिन्न कार्य जुलयाच्या 5 तारखेक सांजेर 5 वरार सेंट आग्नेस सेंटिनरी ऑडिटोरियमांत हें कार्य सादर जातलें. धर्मार्थ एंट्री कोण पयले येता तांकां पयलीं बसका स्वीकार करचो अवकाश आसा सांगात आनी थंयसर विभिन्न कार्य हे कित्याक म्हळ्यार 75 भुरगीं थंयसर पात्र घेतात गायनां गायतात तशेंच वडिलां आसात थंयसर 30 आनी 5 जाणां वडिलां म्हूण सांगतात आमी आयकलां थंयसर बरी पदां ती प्रॅक्टीस करनासतात आनी थंयसर तुमकां ती पदां आयकूंक मेळटलीं. तशेंच हर एका पदाक ह्या थोड्या पदांक म्हणी डान्सर्स आसात साबार डान्सर्स थंयसर पदांक नाच तांणी सादर करतलीं. तशेंच म्युझिशन्स थंयसर तुमच्या पोस्टर अर्थ दिसता म्युझिशन्स आसात सिंगर्स आसात गावपी न्हू कोण सकट आसा तुमच्या स्क्रिनाचेर थंयसर दिसून आसा कोंकणींत नांव वेल्लीं साधन केल्लीं विविध कॉम्पिटिशनां जिखल्लीं आमच्या मदगांत येवन पोरवांचें हें कार्य सादर करतात. एक विभिन्न शैलीचें कार्य आनी एक अवॉर्ड सेरेमनी जाता आसतना कशें तुमकां वायब्स मेळटा पळया तसलीच वायब तुमकां मेळटा. फकत भुरगीं मात्र न्ही आसता व्हडांचें थंयसर परफॉर्मन्स आसतलें.
आणि दुसरं जनरेशन म्हूण येता आनी तुमी जरूर ह्या कार्याक या 5 वरार हें कार्य सुरू जाल्यार 8:30 to 9 वरां भितर हें कार्य सोंपतलें आनी प्रवेश धर्मार्थ आसतलो हॉलार एसी पार्किंगाची तुम्ही आसतली टेन्शन करी जेवण ना कित्याक पार्किंगाची विलावरी थंयसर बऱ्या रितीर तांणी केल्या कॉलेज आसा थंयसर या पार्किंग बेसमेंटारी थंयसर तुमकां पार्किंगाची तुम्ही विलावरी ह्या आसा कार्याक येवचे आमी सोमेस्ता सांगाता वत्तायचे म्हणून आपोवणे. हें कार्य गंमत करया आनी हें कार्य यशस्वी करया म्हणटा आसतना आयच्या अंगड्याच्या तिसऱ्या सवालाक जबाब कितें म्हण पळया. आयच्या अंगड्याचे तिसरें सवाल अशें आसलें कुडम्यांनी घुमटां खेळची ह्या वेळार मात्र म्हणून आनी सडावत जाण काजारा वेळार म्हण सांगलें पूण सारकी जबाब आसा होळी वेळार. हांव चिंता भोवशा एका कॉलरान दोगांनी मात्र होळी म्हण सांगलें आसा. सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां लकी बावलाक येदोळूच गेल्लीं आसा. आनी होली तांचो एक प्रमुख फेस्त जावन आसा देखून होली वेळार तांणी घुमटां त्या एका फेस्ता वेळार मात्र तांणी घुमटां खेळटात. तर मोगाच्या वीक्षकांनो वेळ आयला आयच्या कार्याचो अखेरेचो वांटो कोण सकड विन जातात म्हणून पळोवचो वांटो आनी शांती बावलार नांवां हाणीवन रेडी आसा सारकी जबाब दिल्ल्यांची नांवां. आनी ह्या कार्याचो पयलो विनर कोण म्हूण पळया. पयलो विनराक युनिटी हॉस्पिटल हांचे तावन फ्री हेल्थ चेकअप कार्ड इनाम जावन लभता आनी विनर आसा फिलोमिना बाय तान्निरबावी. मनेस्तीन फिलोमिना तुमकां परबी पाठयता. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक जावन कार्याक मोठो सांगात दिवन आसात. हर एका अंगड्यांत एका लकी विनराक धर्मार्थ भलायकी तपासणी करच्याक अवकाश लागीं 12 टेस्ट तुमी थंयसर वचून करूंक तुमकां अवकाश आसा. युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखलो विजेत कोण म्हूण पळोवचो वेळ मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लिनेट बाय बाजपे. मनेस्तीन लिनेट बाजपे तुमकां मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. आनी ह्या संस्थे विशयांत उल्लेख करचें तर आमच्याच मंगळुरांत असो एक अपुर्बाय संस्थो आनी विशेष ऑफर थंयसर चलून आसा. 999 ₹999 टिकेट टू जॉय म्हणल्या एक माताळ्या काल थंयसर तुमकां एक अपुर्बायाचें पॅकेज थंयसर ताणें दिल्लें आसा. 24 आवर्साचें पॅकेज आनी थंयसर कितें सकड आसा तें तुमच्या TV पडद्यार आसा. मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांकां आमी विशेश तरान आमच्या कार्या तर्फेन तांचो आभार मानता. देव बरें करूं म्हणटा. तर तिसरो विनर पळया लाकेनी केक शॉप हांचे तावन इनाम लाकेनी एक अपुर्बायाचे केक्स तुमच्या कार्यांक ती तयार करून दिते आसात आनी आमच्या कार्याक पाठिंबो दिल्लो आसा. एका वर्सा भितर ह्या विनरान ही केक तांचे तावन तुमी स्विकार करियेत पूण केक काणी येवच्या की एका दिसा पयले तांकां तुमी तिळसूचें. तर विनर कोण वालेरियन कुलशेकर. मनेस्त वलेरियन तुमकां लाकेनी हांचे तावन केक लभता परबी तुमकां. तशेंच आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर शॉन बेलमान. सो बेलमान तावन शॉनान कॉल केल्लें. शॉन तुका आयडियल चिकन हांचे तावन गिफ्ट वॉचर लभता. आनी आयडियल चिकन ही आमचो एक नवार्दीक संस्थो जाय तितली ब्रांच तांची आसा तांणी आमकां सांगात दिला. तांकां देव बरें करूं. तर मुखलो विनर हांकां रेक्झिन सेंटरा तावन गिफ्ट वॉचर लभता. विटला विन्सेंट. ओके विटला तावन विन्सेंट. विन्सेंट तुमकां परबी पाठयता. डॉन बॉस्को हॉलाक वयच्या वाटेर त्या वाटेर आसा हे शॉप आनी तुमच्या घराक जाय आसले कर्टन्स आसूंक पुरो वा रेक्झिनाक रिलेटेड दुसरे कितेंय आयटम्स आसूंक पुरो थंयसर तुमी वचून तांकां संपर्क करियेत. तशेंच अखेरीक एक विनर कोण म्हूण चीट सुमार आसा आनी एका विनराक मात्र विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम लभता. लीना मोंतेरो वालेन्शिया. सो वालेन्सिया तावन लिना बायन कॉल केल्लो आसा. तांकांय परबी पाठयत आसतना विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स संस्थ्यांत थंयसर तुमकां नमुन्यावार लायटिंग्स आसा. तुमचें नवें घर वा येदोळूच आशिल्ल्या घरांनी घेसून रावंक जाय जाल्यार जरूर तुमी थंयसर वचयेत. आमच्या कोणे सकड आमच्या कार्याक स्पॉन्सर दिल्लें आसा तांचो आमी आभार मानता. आमच्या कोंकणी उद्यमीक आमी सांगात खंडीत जावन दिजय सो सांगात तुमी दिया म्हूण सांगून आयचो अंगडो कुडमी समुदाया विशयांत आमी सादर केल्लो आसा. आमच्या लोकांक पसंद जालो म्हूण हांव पात येता. तर हांव आनी शांती परत तुमकां मेळटा मुखल्या हफ्त्यार आनी एका विशयाचेर आमी दोगी सजरा रिलोडेड कार्य सादर करच्याक. तर आमी तुमी परत मेळया. तवळ पर्यंत मोग उडास हासो सदांच आसो. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा
बायल भुरगी ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा